స్వాధీచేసు నామంతుకా తులోక్ చేసు వందంతుకా స్వాధీచేసు నామంతుకా స్వాధీచేసు నామంతుకా తులోక్ చేసు వందంతుకా 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 ఉండ్యారు parli ponasai sakramenta rakonasai స్వాధీచేసు నామంతుకా తులోక్ చేసు వందంతుకా స్వాధీచేసు నామంతుకా తులోక్ చేసు వందంతుకా देताय कष्टान वारां सांभाळण व्हरताय जिनिये पोयना सांगात दिताय कष्टान वारां सांभाळण व्हरताय स्वाधीचेसु नामांतुका दुर्लभ जेसु वंदनतुका स्वाधीचेसु नामांतुका दुर्लभ जेसु वंदनतुका जाणवाय दिताय अंतरांतूं दिवो जाताय अज्ञानांतूं जाणवाय दिताय स्वाधीचेसु नामांतुका दुर्लभ जेसु वंदनतुका स्वाधीचेसु नामांतुका दुर्लभ जेसु वंदनतुका हालेलुया 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 हालेलुया
वंदन तुका स्वाधीन जेसू नामान तुका तुलोक जेसू वंदन तुका तुलोक जेसू वंदन तुका तुलोक जेसू वंदन तुका मोगाल भाविनो थोडा वेळ सोम्या सांगता गुरसोंगो सोम्याची स्तुती गावंगो सोम्या घर गांदेवगो आमी हांगासर सांगता जमल्या सोम्या मुखार दिव्य आमी आसा संपूर्णपणे आमी सोम्याक आमी आमचें जिवीत समर्पण दिवया आज आमचो वावर आमचे कुटाम सगळे आमचे रटावळी तेगे दवरणो थोडा वेळ या पवित्र जाग्यार आमी हांगासर उबे आसा सोम्याचो मोग आमी अनुभव करया कितें आमी मागता तें सर्व सोमी आमकां फावो करता कोण सोम्या लागीं येता सोमी केदींच ताका निराश करिना कोण सोम्या लागीं मागता सोमी केदींच ताका खाली हातांनी फाटी धाडिना ह्या उड्या रुपार हजाराच्या आमच्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी कोसोवया मागया आमी आमच्या सोम्या लागीं पवित्र येवकारिस्तांत हजाराच्या मोगाळा जेसू तूं आमचो आदीक मोग करताय देवाचो पूत तरी आमचे सगळीं जिवच्याक ह्या संवसाराक मनशां रूप घेवन तूं आयलोय मोगाळा जेसू आमी पातकी तरी तुवें आमचे लागीं इश्टागत केली तुज्या मरणा आनी पुनर्जिवानपणा मुखांतर नव्या जिविताचो बरवसो तुवें आमकां दिलाय मोगाळा जेसू आज आमच्या मोगान हांगासर उंड्या रुपार तूं हाजीर आसाय मोगाळा जेसू तुज्या मोगांत आमी रावोंक आमकां जगयताय बऱ्या गवळ्या परी आमची तूं जतन घेताय वायटा विघ्नांनी आमकां तूं सांबाळताय तुज्या उतराचो सरो आमकां तूं दिताय आनी पवित्र संस्कारांनी कुरपे जरीशी आमकां पावयताय मोगाळा जेसू तुका आमी आराधन करता तुजी आमी स्तुती गायता तुका आमी नमन करता आमेन दयकन बसया मोगाळ भाव भयणीनो कोण सकड सोम्याक सोदून येता ताका सोमी कधीच निराश करिना सोम्याचेर नदर गेल्यांचेर तो आशिर्वादांनी भरता कोण ताका सोदून येता ताका तो खाली हातांनी धाडिना ताका पडतल्यांक तो बरी करता ह्या सोम्याचेर आमची नदर आमी गेल्या सोम्याचो मोग आमी अनुभव करया आराधनाच्या गितां मुखांतर ताची स्तुती आमी गावया तूं सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरे तूं सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरे सोम्या मोसो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी तूं सोम्या म्हजो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी सोम्या मोसो गवळी तुजी दया दिसता निरंतरी तरणे नासल्या जाग्यारी नासल्या जाग्यारी तरणे
नसल्या जाग्यारी सोम्या तुमाका ओरून पावय सोम्या तुमाका ओरून पावय नितळ उदकाचे भोगले नितळ उदकाचे भोगले नितळ उदकाचे भोगले नितळ उदकाचे भोगले सोम्या तुमाका ओरून पावय सोम्या तुमाका ओरून पावय सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिशासा निरंतरी तू सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिशासा निरंतरी फेनातले ते वाटेरी प्रेमासलेले ते वाटेरी फेनातलेले ते वाटेरी प्रेमासलेले ते वाटेरी सोम्या तुमाका ओरून पावय सोम्या तुमाका ओरून पावय फेनातलेले ते वाटेरी प्रेमासलेले ते वाटेरी सोम्या तुमाका ओरून पावय सोम्या तुमाका ओरून पावय सतानितीचे सावळेरी सतानितीचे सावळेरी सतानितीचे सावळेरी सतानितीचे सावळेरी सोम्या तुमाका ओरून पावय सोम्या तुमाका ओरून पावय सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिशासा निरंतरी तू सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिशासा निरंतरी तू सोम्या मोसो गोळी तुझी दया दिशासा निरंतरी मुखार भाविनो सोमी बरो गवळी आमकां केदींच तो सांडून घालिना लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 19 वाक्य 1 तावणो थंयसर सुंगागाराचो मुखेली जाकेवाच्या जिविता विशयांत आमी थंयसर आमी वाचता जेजूक पळोवंक जाय म्हूण तो आयलो जेजूक पळयतास संपूर्णपणी जाकेवाचें जिवीत थंयसर बदलता आनी जाकेव नवो मनीस जाता मोगाल भाविनो आज आमचे समोर सोमी आसा सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया सोमी म्हाका आनी तुका नवो मनीस जावंक जेजू आपयता मार्काच्या वंजेलांत अध्याय 5 वाक्य 22 रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली स्त्री जेजूक सोदून येता आनी जेजूक आपडतास आपूण गूण जातली म्हणल्यार वर्ती विश्वास पत्तेनी तिचे थंय आसलें जेजूक आपडता तक्षण तिची पिडा गूण जाता मुखार भाविनो लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 7 वाक्य 1 शतपतीचो साकोर थंयसर पिडेंत पडलो पूण सेवाक पिडेंत पडल्या वेळार शतपती आपल्या साकरांक जेजू लागीं धाडटा आनी
जेजूक आपोवंक धाडटा पूण थंयसर शतपथीच्या साकरांची विनवणी थंयसर आयकताच जेजू थंयसर त्या साकराक शतपथीच्या साकराक बरो करता. मोगाळ भाव विननो आमचे लागीं सबार जाणांनी मागोवंक विनंती केला. सोमेस्तांक जेजूच्या पांयांत आमी समर्पण आमी दिवया. कोण आमी जेजू लागीं आमी मागता खंडीत जेजू आमकां निराशी करिना. आमी हांगासर आमी आसा संपूर्णपणी जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमचो वावर आमचे कुटुंब कश्ट दूख पिडा बेजाराय निरासपण सबारांक हांगासर येवंक साध्य जावं ना जावंक पुरो थंयचे बसत आमी मागया. आमी आराधना करता आसतना स्तुती करता आसतना सोम्याचो अनुभव आमी जोडता. गळपा विननो किर्तन 95 म्हणटा येया मान बगोवया सर पडुया आमकां रचलेल्या सर्विस्परा मुखार दिंबी मारुया कित्याक तो आमचो देव. आमी ताच्या सर्वाची परसां ताच्या हातान चलयल्यो शेळयो तो आमचो बरो गवळी. केदला आमी सोम्या सांगाता आमी रावता ताचे विशीं सडीत आनी सडीत मापान आमी जाणा जाता. तसो मोग सडीत आनी सडीत मापान तसो मोग आमी अनुभव करूंक आमी शकता. मोगाल भाव विननो सोमी आमचो बरो गवळी. सबार फावटी आमकां एक सवाल आसता देव खंय आसा. आमच्या जिवितांत पिडा वेडो घालतना कश्टान वरांत आमी समस्यांनी सांपडटा आसतना वा बऱ्या मनशाक थंयसर अन्याय आनीत जातना अवघड घडतना देव खंयसर आसा म्हणलें की चिंताप आमकां दिसता. देव आमचे तोंड पयस ना तो आमचे लागींच आसा. मुखार भाव विननो एक काणी अशी आसा. एक अणभवार्थी देव सुना म्हणून पातयलो मनीस ताच्या कुडाच्या वंतीचेर ताच्या रुमांत वड अक्षरांनी गॉड इज नोवेर देव खंयसरी ना म्हणून वड अक्षरां थंयसर बरोवन दवरता. देवाचेर ताका पत्ते दिसनातली देखून देवच ना म्हणून गॉड इज नोवेर म्हणून थंयसर बरोवन दवरता. एक दीस तसो धाकटो पूत ताच्या त्या रुमा भितर खेळून येता आसतना थंयसर वयर व्हड उतरांनी थंयसर बरयली उतरां थंयसर तो वाचता. पूण हो धाकटो चेडूं सारको जाल्ल्यान ताका थंयसर वाचूंक कश्ट जाता. परत आनी परत थंयसर वचूंक प्रयत्न करता तरी ताका वचूंक साध्य जावंक ना. पूण उपरांत तो ती अक्षर थंयसर वांटे करता. एक एक अक्षर थंयसर वाचूंक प्रयत्न करता. थंयसर बरयली उतरां गॉड इज नाव हियर म्हूण थंयसर वांटे करता. आनी उपरांत वडातल्यान थंयसर उद्गार म्हणटा गॉड इज नाव हियर म्हणून थंयसर उद्गारता. व्हड संतोशान तो भुरगो थंयसर खेळटा नाचता आनी ती उतरां वडातल्यान थंयसर उसारता गॉड इज नाव हियर म्हणून. ही उतरां आयकताच बापय थंयसर फाटी येता आनी भुरग्यान वचची ती उतरां आयकून थंयसर आजा पावता. माऊणपणी त्या ल्हानशा भुरग्याक नेण्ट्या भुरग्याक थंयसर पळयता आनी वणटीचेर आसची उतरां थंयसर पळयता. बापय थंयसर माऊणपणी ती उतरां परत आनी परत वाचता. येदोळ पर्यंत देवच ना म्हज्या जिवितांत देवच ना म्हणून चिंतून आसलो बापय एका ल्हानशा भुरग्यान देव खंयसर आसा म्हणलें थंयसर दाखोवन दिलें. मोगाल भाव भयणीनो त्या भुरग्यान बापायच्या उतरांनी देव खंयसर आसा म्हणून थंयसर कळीत केलें. देव आतां हांगाच आसा म्हणून थंय उतरां ती थंयसर सांगतात. मोगाळ भाव भयणीनो जर तर आमी देवाक पळोवंक जाय तर त्या धाकट्या भुरग्या बरी आमी खालते जावंक जाय. कदलां आमी खालते जाता तवळ आमकां देव आमकां पळोवंक मेळटा. कदाच धाकट्या भुरग्या बरी आमी नितळ मनाची आमी जाता
देव आमकां पळोवंक मेळटा मातेवाच्या सुवार्तेंत अध्याय 5 वाक्य 8 थंयसर देवाचें उतर म्हणटा नितळपणाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटा. आतां सांगल्या त्या काणयेंत तो भुरगो नितळपण असो थंयसर ताका देवाचे थंयसर देव ताका पळोवंक मेळ्ळो. मोगाल भाव भयणीनो कदाल आमी नितळपणाचे आमी जाता देव आमच्या लागींच आसा देव आमकां पळोवंक मेळटा. देवाच्या मोगांत रावोंक देव आमकां आपयता. मौनपणी आमच्या सुमेचेर आमची दिश्ट आमी कसोवया. आमी समस्यांनी सांपडटा आसतना कश्टान बरांनी सांपडटा आसतना आमचो देव पयस ना आमच्या लागींच आसा. ह्या सुमेचेर दिश्ट आमी कसोवया. देवाच्या उतरां मुखांत देव आमच्या लागीं उलयता. गीता मुखांत देवाचें उतर आयकूंक आमी आयती करया. कोंकणी भक्ती गितांत 510 चर्चिदा. जीवित मोजे सुफळ करता उलय सोम्या उलय ऐकाता साकर तुझो सलय माता सलय जावना सायसरो मुजो सलय माका सलय जावना सायसरो मुजो सोम्या तुझे उतार जिवीत आसत आत्मीतान मोजी कामाशिक कुर्पे जर्दीतो जेतै पावास आर्दन माता सांभाळणवर उलय सोम्या उलय ऐकाता सातोर तुझो सलय माता सलय जावना सायसरो मुजो उलय सोम्या उलय ऐकाता साकर तुझो सलय माता सलय जावना सायसरो मुजो सायसरो मुजो जावना सायसरो मुजो. मोगाळ भाव भयणो हर एक फावटी आमच्या कुटुंबांत इगर्जेंत क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतर आमी परगट करता आसतना देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना जेजू आमचे लागीं उलयता आनी आमकां धैर्य दिता आनी आमी सदांच ताच्या सांगात रावंक ताच्या मोगांत रावंक आमकां आपयता. मोगाळ भाव भयणो देवाचें उतर आमकां ताच्या मोगांत दवरता. आतां आमी थंयसर देवाचें उतर आयकूंक आमी
आयतराव्या उबे रावात. सर्वीस पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू करी दाखवाळ. हांव करी दाखवाळ आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. देवाचे उतार हे पाखणी तुका क्रिस्ता. दायकन बसतात. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. मगाळ भवनो आनी भयणीनो, जर तर आमी आमच्या जिवितांत यथेश्ट फळ दिवंक जाय तर सोम्या सांगात आमी रावंक जाय म्हणून देवाचे उतार जो असो वंजेल अध्याय 15 म्हणटा. जेजू खरी दाखवाळ. ह्या वापारी मुखांत जेजू आमकां ताच्या मोगांत रावंक आपयता. सोम्या संगी कशे आमी संबंद दवरूंक जाय म्हण आमकां साद्या उतरांनी जेजू आमकां थंयसर सांगता. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी ताचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दितलो. सोम्या थंय एकवटान रावता सांगात रावता तो फळ दितलो. सोम्या विना आमी कितेंच करूंक आमी शकना. आमकां देव नाका, इगर्ज नाका, पवित्र सभा नाका म्हूण आमी चिंतल्यार खंडी जावन आमच्या जिवितांत आमी फळां आमी जोडूंक शकना. हें आमकां हर एकल्याक आमकां कळीत आसा. जर सोम्या सांगात आमी जिवंक जाय तर तसो मोग आमी करूंक जाय. तसो मोगाचो अणभव आमकां जावंक जाय. सोम्या सांगात जिवचें म्हळ्यार क्रियाळ रितीन ताचे सांगात आमी आसचें. सोम्या सांगात एकवटून रावंक जाय तसलो मोग आमी करूंक जाय. जो असो वंजेल अध्याय 14 वाक्य 23 देवचे उतार म्हणटा. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. तो हळू म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगांय ताचे थंय येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव सोम्याक आमी आमच्या जिविता मुखांत आज आकर्शीत करूंक जाय. क्रिस्ती जिवीत देवाचे उपदेश पाळून आमी जिवंक जाय. ह्या संवसारांत देवाची आमी कशें आमी देवाची खुशी करूंक जाय. मोगाल भाव भयणीनो, कशें आमी देवाचे उतार आमी पाळूंक जाय, कशें आमी देवाची खुशी करून आमी जिवंक जाय हाका साक्ष मरी माय आमचे मुखार आसता. मरयेचें जिवीत आमकां एक प्रेरण म्हण येत. संपूर्णपणी देवाचे उतार तिणें आपल्या जिवितांत स्विकार केले. मात्र न्ही देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरून थंयसर जियेली. समाज कितें चिंता, लोक कितें चिंता म्हणून थंयसर भिरांत जिवंक ना. धैर्यान देवाच्या उताराचेर थंयसर भावार्थ तिणें दवरलो. देवाचे कुशे जावन तिणें फळ दावंक ना. खंडी जावन देवाचे उतार म्हाका निराशी करिना म्हणली वरती पातये न्ही तिची. मोगाल भाव भयणीनो, असलो भावार्थ आमकां जावंक जाय. देवाच्या उतराक काल्तिमान मरी देवाच्या उतराक थंयसर काल्तिमान घालता. देवाचे उतार तिच्या जिवितांत 100 वांट्यांनी थंयसर फळ दिता. मोगाल भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र सभेंत सबार संत भक्त आसात. आज साई इरेनियसाचें स्मरण आमी करता. साई इरेनियसाचें जिवीत जुजे वाज आमचो संत आमच्याच गांवांत जियेलो. आमचें जिवीत न्ही जाय की आमकां एक प्रेरण. कशें आमी देवाचें उतार आमी स्विकार करूंक जाय, देवाच्या उतरान कशें आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय म्हणून हे संत भक्त आमकां शिकयतात. मोगाल भाव भयणीनो,
ह्या आराधना वेळार सोम्या लागीं आमी मागया सदांच देवाचे उतार स्विकार करूंक सोमी आमकां हर एकल्याक कृपा फाव करून दी. सोम्याचो ताळो आयकूनचे सकत आमकां सोमी जेजू दिवं दी. सोम्याचे उतार आमच्या जिवितांत रोमोवन दी आनी 100 वाट्यांनी फळ दिवं दी म्हणून आमी मागया. सक्रामेंतांत हजारच्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी कोसोवया. सोम्या जेजू आमकां सदांच तुज्या मोगांत दवर म्हूण आमी मागया. तुज्या सांगातपणांत आसचे वरवीं सडीत आनी सडीत मापान आमी तुज्या लागीं येत जाता. मोगळा जेजू जो म्हज्या वांजेलांत अध्याय 15 तूं म्हणटाय तूं जावन आसा ही दाखवाळ आमी फांटे. तुज्या सांगात रावता तर आमी जिवो उरता. तुज्या सांगात आमी रावना तर ह्या संवसाराची कश्ट आनवारां पिडा शिडा वा समस्यांनी रेवडतना आमी सुकून वयतले. सोम्या आमकां सदांच तुज्या मोगांत दवर. आमी कश्टांत संपडत आसतना निराशेंत आमी संपडत आसतना पिडा आमकां वेडो घालतना आमकां तुज्या मोगांत दवर. आमचें जिवीत सुकून वचन अशें आमकां राख. मोगाल सोम्या तूं दाकाची वाट आनी हांव ताचो पांटो चिडकोन रावोशी गय म्हाका. सोम्या तूं दाकाची वाट आनी हांव ताचो पांटो चिडकोन रावोशी गय म्हाका. सोम्या तूं दाकाची वाट आनी हांव ताचो पांटो चिडकोन रावोशी गय म्हाका. सोम्या तूं दाकाची वाट आनी हांव ताचो पांटो चिडकोन रावोशी गय म्हाका. सो तुजे तेजी येता ताचे थंय तुजी येता शुभम फळ सदां दिवंक शकता. सो तुजे ताचे थंय तुजी येताय शुभम फळ सदां दिवंक शकता. भक्तेक सोम्या हांव सुणटा तुका मासार सदा ओसाय म्हाका. दुसरें कितें जियेन म्हाका नाका. सोम्या तूं जाय म्हाका. अत्रेक सोम्या हांव सजा तुका. मासार सदा ओसाय म्हाका. दुसरें कितें जियेन म्हाका नाका. सोम्या तूं जाय म्हाका. तूं जाय म्हाका. तूं जाय म्हाका. तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू अर्सिदा तुका सोम्या जेजू अर्सिदा तुका सोम्या. तूं जाय म्हाका. तूं जाय म्हाका.
सोम्याची स्तुती करता आसतना सोम्याक आमी अर्गां दिता आसतना सोम्याक आमी होगलाप दिता आसतना सोमी आमकां तसो मोगाचो अणभव आमकां दिता देवान आमकां ताच्याच सारक्याचो आनी रुपाचो जावन रचला म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत कित्याक म्हळ्यार आमी सदांच तसो मोग करूंक ताची स्तुती करूंक ताची सेवा करूंक आनी आमच्या ह्या संवसारी जिविता उपरांत सस्नीक जिवीत ताच्या सांगाता आमी अनुभव करूंक देवाच्या सर्व रचना पैकी मनीस भोव उत्तीम मनशान देवाची स्तुती करची महिमा दिवची देवाक मानवता देवाक भोव पसंद दावीद राई दुस्माना विरोध थंयसर जीख मेल्ल्या वेळार जैत जोडल्या वेळार थंयसर व्हडा संतोशान थंयसर नाचता ल्हान भुरग्यां बरी थंयसर देवाची स्तुती गायता ते देवाक थंयसर मेस्वाता मोगाळ भाव भयणीनो लुकाच्या वंजलांत अध्याय 1 वाक्य 4 मरियेची स्तुती गायन आसा मरी देवाक थंयसर स्तुती करता सबार किर्तन आसात देवाक स्तुती गावची किर्तन 136 138 कीर्तनगार अशें म्हणटा सर्वीस पराकार गांधया कित्याक तो बरो तसो मोगो ससनाक बळटा तसो मोगो ससनाक बळटा आमी हर गांव होगलाप दिल्ल्या वेळार कितें जाता मुगाल भाव भयणीनो आमी हर गांव होगलाप दिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत आसचे कश्ट दूख पिडा बेजाराय आमचे जिविताचे वजे हळू जाता संतोष समाधान दादोसकाय आमकां थंयसर लभता आनी परत जिवीत जिवाळ दवरूंक जिवीत क्रियाळ रितीन आमी जिवीत जिवंक जेजू आमकां आदार दिता मोगाळ भाव भयणीनो आमी हर गांव होगलाप आमी दिवया उंड्या रुपार हजर आसच्या ह्या सुम्याचेर आमचे दिश्ट आमी कोसोवया आमच्या जिवितांत जायते बरेपण जेजून केलां आमी उगडास काडया जर तर आमी हांगासर आमी आसा हांगासर आमकां मागोवंक थंय बरी भलायकी आसा जर तर आमी हांगासर आमी आज पावल्या तर खंडी जावन सोम्यान आमच्या जिवितांत गेल्या व्हड एक आसारी आसा म्हणयत मोगाल भाव भयणीनो जर आमकां बरी भलायकी आसा सोम्या आमकां थंयसर कुरपेन भरला म्हणयत तुमची जबाब अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू उड्या रुपार तूं आमचे मदें हजर आसा हे देखून थोडो वेळ तुवें आमकां फोव केल्या पासून मोगाळा जेजू जिविताचे देणे आमकां तुवें फोव केल्या पासून आमचेर तुवें वतल्या सर्व बेसांवां पासून आमकां हर एकल्याक बऱ्या भलायकेंत तुवें दवरल्या पासून उड्या रुपांत म्हज्या काळजांत हर एका मिसाच्या बलिदानार येताय देखून तुजें उतार दिवन म्हाका पोशण करताय देखून बरे कुटाम म्हाका फोव केल्या पासून बरे इश्ट बरे शेजारी आमकां फोव केल्या पासून विविध मनशां मुखांत आमची तुवें भेट केल्या पासून कश्टान वरा वेळार आमकां कुमकेचो आदार दिल्या पासून पिडा शिडा आयल्या वेळार आमकां तुवें सांडून घालाय देखून मोगाल भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जायते बरेपण जेजून केलां सर आमच्या सोम्यान गेली सर आशिर्वाद आमी उगडासा काडून गिता मुखांत आमच्या सोम्याक आमी अर्गां होगलाप आमी दिवया करगंदितलो सोम्या करगंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगंदितलो सोम्या करगंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगंदितलो सोम्या करगंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगंदितलो सोम्या करगंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां मुजा घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमच म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो तुझ्या हाता धरून मुझे मेट काढतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो तुझ्या हाताक धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझे नाम सदांच मुझ्या ओंठार घासतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आनी तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो बाप्पा बाप्पा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजान तुझ्या पांयान पडतलो हर एक मुझ्या गरजां तुझ्या पांयान पडतलो हर एक म्हज्या गरजान तुझ्या पांयान पडतलो हर एक मुझ्या गरजां तुझ्या पांयान पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो आनी पातकांत हांव पडतना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया 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 आमच्या सुमेचेर आमचे नदर आमी बसोवया हांगासर थोडो वेळ करसूंक आराधना करूंक सुमेची स्तुती गावंक आमी
हांगासर आमी आयल्या संपूर्णपणे आमचे जिवीत जेजूक समर्पण आमी दिवया आमचे कश्ट पिडा बेजाराय आमचे कुटाम सगळे आमचे जिवीत जेजूक समर्पण दिवया मुखार भाव भयणीनो आधुनीक संवसार आमकां हर एकल्याक आमचे विविध वाटो आमकां दाखयता खंयची वाट सारकी खंयची वाट सारकी न्हय म्हणल्यार परकोंक सयत जायते फावटी आमकां कश्ट भोगतात सोम्या सांगत आमी रावता तर आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत सोम्याक आमी जागो आमी दिता तर खंडी जावन सारकी वाट विसोंक आमकां सोमी आदार दिता वायट वाटो जायते फावटी आमकां आकर्शण करतात अस्कत मनीस आमी सोम्या सांगता रावण जिवीत जोडच्या बदलाक आमी तात्कालीक संतोष सुदीमच्या संगती फाटल्यान आमी जायते फावटी आमी धांवता कित्याक आमी हर एकली आमी अस्कत संपूर्णपणी सोम्याक आमी समर्पित जिवीत आमी जियेता तर खंडी जावन सोमी आमकां आमच्या जिवितांत निराशी करिना ह्या वेळार विविध गरजो विविध तेसांव आमी घेवन आसा आमी हांगासर आमी आयल्या सगळे आमची गरजो तेसांव जेजूक आमी समर्पण दिवया मोगळा जेजू आमी हांगासर आसा अस्कत मनशां तो आमची अस्कत कांय जाणाय आमचे सगळे जिवीत आमी तुजे मुखार आमी दवरता आमकां तुज्या मोगात हांव पयस वचूंक सोडिनाका मोगाल भाव भयणीनो संपूर्णपणे सोम्याक आमी समर्पण आमी दिवया सगळे आमचे जिवीत जेजूक आमी समर्पण दिवया आमचे कुटुंब आमची आवय बापाय आमची भाव भयणी सर म्हजी आशा आत्रेग सोम्याक आमी समर्पण दिवया म्हजी मागणी म्हजी प्रार्थना म्हजी पातकां म्हजी अस्कत काय जेजूक समर्पण दिवया मोगाल भाव भयणीनो मोगळा जेजू आमी हाती घेतले हर एक कामां हर एक कार्य तुका आमी समर्पण दिता आमी येवजिल्ल्यो सर्व योजना तुका आमी समर्पण आमी दिता आमची पिडा शिडा कश्ट दूख आमी तुका समर्पण दिता कुडीची मानसीक आत्मीक भलायकी आमकां फावो कर परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आमच्या भाव भयणीक आमच्या सैर्या धैर्याक आमी तुका समर्पण दिता प्रायवंत आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक भुरग्यांक युवजनांक तुका आमी समर्पण दिता मोगळा जेजू आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमच्या राज्य आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांक तुका आमी समर्पण दिता शिक्षकांक देवूच नाका म्हणून पयस आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक बसोत आमी मागता सबार कुटुंबांनी समस्या जात मोगळा जेजू सर्व समस्या हितून पयस कर कुटुंबांत आसचे समस्या पयस कर समाधान मोग थंयसर रास कर कुटुंबांत एकवट थंयसर राज करून दी म्हणून आमी मागया सकट आमी आमच्यो विनवण्यो आमचे ते समाज जेजूक समर्पण दिवया गे सोमिया गे तुमाका काळीस म्हजे दिता तुका गे सोमिया गे तुमाका काळीस म्हजे दिता तुका समर्पिता जेजू मुझे जीवित समर्पिता जेजू मुझे जीवित साडून पत्की जीवित मितळ
सोमिया सोमिया गे तुमाका काळीज मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तुमाका काळीज मुझे दिता तुका Spontasa Cimienta gădita Exuro hausala Diras ponata vasa Tuns mozo porvoso Dito macastro Uzor mujat miaso Zovodasro dimaga porvoso buzur mujahat miaso ge Somiya ge tumaga kalis moje ditan tuka Ge somiya Ge tumaga Hallelujah, 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 मगाळ बाबा सर आमची राधे ते समा मागणी सोम्याक आमी समर्पण दिवन सोम्याच्या आशिर्वादाक आमी आयती रावया वेद्या वडा सक्रामेंत म्हणल्या गीत आमी घेवन सोम्याचो आशिर्वाद आमी सोदया Sacramenta Sasnama Koroya Purvilyata Rupa Bodla Novyoritiyadarya Sarvovecha Astakrisya Avartachi Vardivya
ये देवा विचित सक्रमेंता काळ तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडून फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. जेसू मुझे दई आनी हांव ताचे दई आनी म्हाका नाकाय उणें. जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें. सोम्या मोग तुझो बरो इश्ले गुण जीव दिल्लो मोग तुझो बरो पै आकाशरो सोम्या आकाशरो काळजांत पेटोवन पासून ससान पासून उरो. जेसू म्हजो राय आनी तो म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोस म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो बरो सोम्या मोग तुजो आमी
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो तशेंच मोगाच्या भुरग्यानो, आज आयची देवस्तुती आज आमकां तिरबावर्तन आमी मागता तर खंडीत देव आमकां निराशी करिना. देव आमकां फावो करता म्हणलो संदेश आयच्या सुवार्थेंत आमकां दिता. आयच्या सुवार्थेंत जेजू शिकोवन दिल्या उपरांत सकला देवून येतास एक कोटकार जेजूक थंयसर राखून आसलो. जेजू लागीं थंयसर परता, जेजूच्या पांयाक सरपडता आनी म्हणटा, सोम्या तुका मन आसल्यार म्हाका नितळ कर. सोमी म्हणटा, म्हाका मन आसा, नितळ जा. तक्षणच तो कोटकार नितळ जाता आनी सोम्याक थंयसर स्तुती गायता. मोगाल भाव भयणीनो, कितें आमी तिरबावर्तन आमी मागता, देव केदींच आमकां निराशी करिना, खंडीत आमकां फावो करता म्हणलो संदेश ही सुवार्ता दिता. तरी आमी सच्या बलिदाना वेळार सोम्या लागीं आमी मागया, सदांच आमकां तिरबावर्तन दवरूंक, आमचो भावार्थ सदांच जिवाळ दवरूंक सोमी आमकां कृपा फावो करून दी म्हणून मागया. तरी ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमच्या पातकां स्वामी उगडास काडया. सोम्या लागीं बक्षाने मागून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो, मुसगड्या विसरून संस्था मना चिंतून तणाव सुसारून वायट सोडून हांवें साहित्य पत्का केल्यात. हो मुसो अपराध, हो मुसो अपराध, हो मुसो व्हड अपराध. या संस्कार मरे सगळ्या देवतांनी भक्तां आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनंती करत म्हणून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांज तुझे वजाक परजळीत मागण्या आनी दुर्बळकायेची जिणे जियोवन तुजे परजेक देखे बेरेत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुर्बळकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साळ दवरूंक आमकां फावो कर म्हणून मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावर वितो करो देव, तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. झेदेकियाच्या रसवडकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान आपल्या सगळ्या सैना सुवे जेरुसलेमाक दाड घाली आनी शाराक वेडो घालो. ताणें शाराचे भोंवतणी वेड्याच्यो वणटी बांदल्यो. शाराक घाल्लो वेडो झेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत उरलो. 4थ्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसा शारान पडलेलो दुखळ कठीण जालो आनी लोकांक कांय खाण मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें शाराच्या पागाराक बुराक केलो. राय आनी सगळे ताचे सैनीक रातच्या वेळार रायाच्या उद्याना लागीं 2 पगारां मदें आसलेल्या दारांतल्यान भायर गेले. खालदेयागरांनी शाराक वेडो घालो देखून तांणी आराबाचे वाटेन गेले. पूण खालदेयागराचे सैन ताची वाट धरून गेले आनी रायाक जेरिको लागीं मैदानार धरलो. ताच्या सगळ्या सैनिकांनी ताका सांडुरलो. ताणें रायाक बंदिवान करून रिबलान बाबिलोनाचे रायेशी हाडलो आनी थंय ताणें ताका शिक्षे फर्मान दिलें.
ताणें झेदेकियाच्या पुताक ताच्याच दोळ्या मुखार जीवशी मरयलें. उपरांत ताणें झेदेकियाचे दोळे कोंकून काडयले आनी ताका सांकलेनी बांदून बाबिलोनाक व्हेलो. 5व्या म्हयन्याच्या 7व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या 19व्या वर्सा अंगरक्षकाचो अधिपती नेबुजरादान बाबिलोनाच्या रायाचो प्रतिनिधी कसो जेरुसलेमाक आयलो. ताणें सर्वेस्पुराचें मंदीर रायाचे रावळेर आनी जेरुसलेमांतलीं सगळीं घरां लसून घालीं. हर एक व्हड घराचो उज्यान नाश केलो. उपरांत अंगरक्षकाच्या अधिपती सवे आसलेल्या खालदी सैनिकांनी जेरुसलेमाचे भोंवतणीचे पागर कोसलायले. उपरांत अंगरक्षकाच्या अधिपती नेबुजरादारान जेरुसलेमांत उरलेल्या लोकांक आनी सुताऱ्यांक बंदिवान करून बाबिलोनाक व्हेलो. पूण देशाच्या थोड्या दुबळ्यांक अंगरक्षकाच्या अधिपती नेबुजरादानान दाकामुळ्यांनी आनी शेतांनी काम करूंक सोडलें. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. बाबिलोनाचे न्हंयतडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतल्या. तडीच्या लांब दिगरूकाचेर आमची विणी उमकळावन आमी बसतल्या. श्लोक. तुका तर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेल्लें ते आमचे लागीं गायनां विसारतले. वय आमकां धमकितलेंच आपणाक खुशाल करून सियोनाचे एक गीत गाया म्हणून मागतले. श्लोक. तुका तर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. सर्वेस्पुराची गितां परकी गांवांत आमी कशीं गावची. तुका जर हांव विसरन ए जेरुसलेमा म्हजो हुस्वो हातच रूख जावं. श्लोक. तुका तर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. ए जेरुसलेमा तुजो हुस्वाड जर हांव सोडूं म्हज्या दादोसकायेच्या वेळा सयत तुका हांव विसरूं तर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतच घट जावं. श्लोक. तुका तर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. उद्गार. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. दोंगरार तावनू जेजू सकला देमतास व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक कोडकार येवन ताच्या मुखार सर पडलो आनी म्हणालो, सायबा तुका मन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. तवळू जेजून ताका सांगलें, पळय हे कोणाकी सांगिनाका. शिदा ह्या जागा लागीं वचून तुकाच दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण समेस्तांक रुजवात मेळच्याक मोयजेन फर्मायली काणीक भेटय. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती मोगाळ भाव भयणीनो, मोगाच्या भुरग्यानो,
आयची सुवार्ता आमी आयकली. दोंगरा वयल्या प्रसंगा उपरांत थंयसर शिकोवण दिवन जाताच जेजू दोंगरातावन सकला देंवून येतलो आनी ह्या वेळार सगलो लोक तेच्या फाटल्यान येतलो. कित्याक दोंगरा वयल्या प्रसंगा वेळार जायतो लोक तेजी शिकोवण आयकूंक थंयसर वयर दोंगरार आसलो. पूण सकला येताच ताका थंयसर सकला एक कोटकार जेजूक मेळोंक म्हूण थंयसर राखून रावलो. मोगाच्या भावनान भयणीनो, लोकांच्या भिरांतेन जावंक पुरो तो दोंगराक सोडूंक ना. कित्याक थंयसर सुदैव समाजांत कोटकारांक मान नातलें. कोडाची पिडा म्हळ्यार एक देवाची एक शिक्षा. कोटकार म्हळ्यार अशुद्ध मनीस म्हळ्यार एक सूख चिंता थंयसर आसलें. कोडाच्या पिडेक त्या वेळार जेजूच्या काळार थंयसर वकात नातलें. देखून त्या कोटकारांनी कितें करूंक जाय, कोटकारांनी मनशां तावन समाजांत तावन थंयसर अलग रावंक जाय, पयस रावंक जाय. सकट समाजांत कुटुंबा सांगात तांकां थंयसर जिवंक असाध्य थंयसर जागो नातलो. लेवीशास्त्र पुस्तकांत अध्याय 13 वाक्य 4 आनी 5 थंयसर कोटकारांनी कितें करूंक जाय आनी कशें जिवंक जाय म्हळ्या विशीं थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा पयले ताची परीक्षा करूंक जाय. ह्या जाकान थंयसर कोड वैगी नागी म्हणून थंयसर परीक्षा करूंक जाय. उपरांत कोडाची पिडा म्हणून रुजू जाताच ताका अशुद्ध म्हणून परगट करतले. लोकांनी ताका अशुद्ध म्हणून परगट करतले. मात्र न्ही, कोड लागल्या मनशान पिंजली मुस्तायकी न्हेसूंक जाय, पिंजली वस्तुराधने न्हेसूंक जाय, केस उक्ते सोडूंक जाय आनी थंयसर पाशार जाता आसतना वेता आसतना अशुद्ध म्हणून ताणें वडा ताळ्यान ताणें बोब मारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कोणूच लोकान ताचे लागीं येनातल्या बरी ताणें बोब मारूंक जाय. आपले कुटाम भुरगीं बाळां गांव सोडून शारा भायर गांवां भायर गुड्या दोंगरांनी एका मनजाती बरी कोटकार जियेतले. जेजूच्या काळार अशेंच जियेतले. मुखाल भाव भयणीनो, पिडा हेरांक पसारता म्हणल्यार भिरांतेन ताच्या कुटुंबाची सयत ताच्या मोगाची मनशां सयत तांकां पयस करतले. कुटुंबांत हांव तांकां थंयसर पयस दवरतले. कोरोना काळार आमी असलोच अनुभव आमी केला. कोवीड पिडा वेळार थंयसर मनशांनी अलग रावंक जाय आसलें आनी कितले कश्ट आसा म्हणून आमकां थंयसर कळीत जालें. क्वॉरंटायना वेळार मनीस कितले कश्ट जातालो. कोणूच ताच्या लागीं येनातल्या वेळार मनीस कशें कश्ट जाता. पूण हांगासर कोडाची पिडा जिनीवर तरी मनशां तावन अलग रावंक जाय. कोण मोगाची मनशां आसात तांचे तावन पयस रावंक जाय. गुड्या दोंगरांनी मनजाती बरें ताणें जिवंक जाय. मोगाल भावीनो, कोडाच्या पिड्या विशयांत आमी जाणाव. ह्या पिडेंत ती पिडा पसारता, मनशां तावन मनशाक पसारता. मात्र न्ही, मनीस कुसता, कुसाडाय मनशाची कूड सुद्दां थंयसर विद्रोप करता. पूण आतां वकात आसा, पूण जेजूच्या काळार थंयसर वकात नातलें. देखून मनशाची कूड सुद्दां थंयसर विद्रोप जातली. अशे कोटकार ताची कूड मात्र न्ही, मानसीक रितीन समाजांत थंयसर कश्ट जाता. जेजूच्या थंयसर सुवार्थ्यान आमी जायते फावटी आमी आयकता कोटकार शारा भायर थंयसर वस्ती करतले. हांगासर हो कोटकार जेजू दोंगरा तावन सकला देंवून आसतना हो कोटकार जेजूक मेळूंक राखून आसलो. जायतो लोक आसल्यार दैराण थंयसर रावता. जेजूची शिकोवण ताणें आयकूंक ना. कित्याक जेजूची शिकोवण आयकोवची ताका थंयसर अवकाश मेळोंक ना. कोणूच लोकांनी ताका थंयसर येवकार करूंक ना. पूण हाका जेजू ते कितें एक विश्वास, एक भावार्थ आसलो. जेजू मुखार येताच जेजूच्या पांयांक थंयसर सरपडटा आनी जेजू लागीं परता. तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हणली बरवशाची उतरां थंयसर उसारता. मुखाल भाव भयणीनो, जेजूचेर असली विशेश भावार्थ बरोबर असो त्या मनशाक थंयसर बचाव करता. हांगासर कोणेच आपडिनातल्या मनशाक, समाजान तिरस्कार केल्या मनशाक जेजू थंयसर आपडता आनी तक्षणच तो नितळ जाता, पिडा गूण जाता. कुटुंबांत हांव समाजांत हांव तिरस्कार जाल्ल्या मनशाक परत जेजू थंयसर मान दिता, नवें जिवीतच दिता म्हणयेत. जेजू थंयसर ह्या गणितांत जेजू त्या मनशाची पिडा मात्र गूण करिना, पूण हांगासर त्या लोकांत आसलो सूख मनोभाव थंयसर गूण करता. पिडा
देवाची शिराक म्हणल्यार एक चिंताप आसलें पूण ती चिंतापूस जेजू पयस करता. दोंगरा वयलो प्रसंग जेजू न्हू दोंगरा वयलो प्रसंग वेळार शिकोवन मात्र दिवंक ना. बागार पिडेस्ताच्या गरजेक पावता. कितें ताणें शिकयलां तेच परी थंयसर पाळटा. मुगाल बाबीनो कोडाची पिडा सुवार्थेंत आयकली ह्या कोडकाराची परिस्थिती कोडाची पिडा आमच्या पातकाक सरी करयेत. कशें पिडे वरवीं कोडाच्या पिडे वरवीं मनीस विद्रूप जाता थंयसर पिडा पासारता आनी थंयसर कुसाडा येता. तशेंच मनशाचे मनशाच्या पातका वरवीं मनीस थंयसर आत्मीक रितीन कुसाडा येता. जसो आत्मो थंयसर कुसता कदला आमी हे पाताक आमी कुमसार जायनासतना साबार ते पातकान आमी रावता तवळ ते पाताक आमकां मात्र न्ही कोण आमच्या सांगाता जी येता तांकांय थंयसर बादाक करता. खुसता मात्र न्ही मनीस खाणेता. मुगाल बाबीनो मनशाच्या पातका वरवीं आमचो आत्मोत्सव विद्रूप जाता. कदला आमी सोम्याक आमी भेटता कदला आमी कुमसारच्या सक्रामेंतांत जेजूक आमी भेटूंक वेता तवळ जेजू आमकां थंयसर राखून आसता. म्हाका नितळ करूंक सदांच राखून आसा म्हळ्यार ही सुत्रां जेजू म्हणटा. हर एका कुमसारच्या सक्रामेंतांत जेजू म्हाका आपडटा आमकां हर एकल्याक आपडटा आनी आमकां नितळ करता. थंयसर तुजी पातकां खंयची कित्याक तूं अशें जियेल्लोय कित्याक ते पाताक केलोय म्हण जेजू थंयसर सवाल करिना. बगार थंयसर नितळ करता. मुगाल बाबीनो आज सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या आमकांय नितळ कर. कशें सुवार्थेंत उबार दोंगरात हांव जेजू सकला देंवणत आसतना लोकां सांगता सकला देंवणत आसतना थंयसर कूड असो भावार्थ कोटकार असो भावार्थ थंयसर ताका थंयसर गूण करता. आमी हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार आसा उबार दोंगरार आमी आसा उबार जाग्यार आमी आसा. जेजू आमकां हर एकल्याक ही उतरां सांगता. जेजू आमची नितळकाय आशेता. हे आमी सच्या बलिदाना वेळार सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या म्हाकाय नितळ कर म्हूण आमी सोम्या लागीं आमी मागया. म्हजे तुमचे बलिदान सरपत्वीदार देव बापाक म्हणतात असले जावन मागात. तुमच्या तंत्र बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्की पवित्र विचारात सर्वेश्वर मानून सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांज सेवा जान कतकतीक मोगान भेटयले मागणे आनी कळतेपणाचे सदे जिवी तुका भोवमान वाले हेच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया. होय आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाचे उमाळे आनी तुझ्या सेवाका सांज सेवा जापासो तूं आमी तुका दिन वाचतां बावर्ताच्या आनी मागण्याच्या उसवाडांत तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय हे ताचे देखी बरीत परजलीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस्पतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाचे तूं सर्गी तुका जय जय तूं सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जामती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कोडू तुमच्या पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली तुका दिन वाचून तो म्हटलो तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी ससनी करारचे हे रगत पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उड्डासाक करात बावर्त सोगुटूम परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुरा जीवन को आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या अमरनासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उड्डास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळसो तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे खाकळकार तांकां तुजे सगळे मेल्यांत समेस्तांक तुजें फजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरे देवाचे माये सांगाती बगेन तुजे तुजो पोती बगेन दर दोत बगेन तुजे वाच आनी चड काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासूच्या सुखार आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजे महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरुंदरच्या आज्ञा मनान धरून सोम्यान आमकां शिकयले प्रार्थना धीर घेवन आनी भक्तीन सांगत आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पयसा तुझें राज आमकां तुजी खुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपतो रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या शिक्षा तशी आमची बातकां वगोस आनी आमकां काणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागाय आमच्या सुरंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरे भशेन रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्वातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. मोगाचो घरचो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराची पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाका पेल्यान आमी ती सुभागी. सुम्या तुझे म्हाका पावना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170 आणि 5 175.
सोम्यांत दुर्बळ भिणार आता काळो तुजो धांवडा सता वाटेर म्हाका सर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागी दिसा तुझ्या पवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जीव जितान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजू सेवाजाच्या पडजलीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वीस पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वादाक तुमचे तकल्यो बगया. सर पदवेदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलूंक आनी अशे सर्गीच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दया करून बसात. मगाळ भाव भयणो ह्या पवन तळार सांजू जेवास बापा मुखांतर बरेपण सोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुनशेत सोरेक्तर मनादीक आशिसी रेबेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान बरो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयल्ले सर विरादे तुमचे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीभवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप लॅन्सी डिसोजा प्रस्तुत मडगांव फिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन तांचो वावर ते दिवन आसात. हांगासर येवन आराधन चलोवन व्हरूंक जाय मिसाचें बलिदान देवाच्या उतरासून याद दिवंक जाय म्हणून विचारल्या वेळार भोव खुशेन ते ओपल्यात. मोगाळे ह्या जाग बापानो तुमी आमकां आराधना मुखान जेजू सगळें सांगात पूण दिलें देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखान आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. हांगासर आसल्या सर्व भक्तीगणांच्या नांवान आनी पुनशेताच्या रेक्टर मनादी आशिसी बाबाच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैच आमी मागता तुमकां देव बरें करूं. आमचे मदें गात आसात मनादीक डॉमिनीक मोंतेरो गांवान मुंबय वासाईचे हांगासर कापुचिनी ह्या जाक कालच्या दिसा थंयसर एक मॉर्न आसलें थंयसर आयिल्ले आज हांगासर आसात. पुनशेताच्या रेक्टर आनी हांगासर आसल्या सर भक्तीकांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमी हांगासर येवन कितें इरादे भेटयल्यात ते सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा.
कुमसराक संगत पोनानी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोय तेजे याजाक मानादीक दिलराज बाप आनी मानादीक दीपाक तुमकांय देव बरें करूं. खंतालांचे मुखेल फोन घेवन समाने सायमन पायस ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या माने लायनल डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बांदेक देव बरें करूं. सांजू देव वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेल फोन घेतल्या सान थॉमास इरा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटसतना सांजू देव वास तुमकां आशिर्वादीत करून दी म्हणलें आमचें मागणें. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा मादर तेरेजा कानातूर कुट्टाजाचे वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर रिती तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमोक करच्या स्टॉल पडोवच्या मिसा वेळार वासाप वासच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणा कुमोक करच्या आनी विविध रितीनी हजागात दिन वावर करच्या सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादा मागता. तुमकां देव बरें करूं. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपां वाचूंक खुशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. सांजुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपान हांव भरती करूंक कोणाय खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दफ्तरांत दिवचें. ह्या वर्सा वार्षिक परब सांजुजे वासाची डिसेंबर म्हयन्याच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर हे तिनूय दीस तुमी अमनात करून दवरचे आनी येदळ तुमकां आतांच पयलेंच आमी तिळसी दाव. ह्या वर्सा वार्षिक परब 6, 7 आनी 8 डिसेंबरच्या हर एका शुक्रारा 10 वरां तेर कुमसरां 10:30 वरां आराधन 20 नोवेन आनी सर भक्तिकां जेवण. आमच्या मदें पोनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार मिसा उपरांत दफ्तरांत दिवी येता. जुलय म्हयन्याची जेजूची सुवात सांजुजे वा स्टॉलांत मेळटा. तुमी ती घेवची. प्रति एक 10 रुपये एका प्रति एक 10 रुपये जावन आसा. ती घेवन स्विकार करची. मोगाळ भाव भयणो पावस आयला आनी ह्या बाबतीन हांगासर निसरता तर इल्ली निसरता. भायर वेतसतना तुमची जागृत तुमी सांबाळा. जर तर तुमी सत्र्यो हाडल्या तर तुमच्यो सत्र्यो मात्र व्हरा. दुसऱ्यांच्यो सत्र्यो तुमी व्हरी नाकात. तेच बरी वानो घालता आसतना पळयात. एक वान तुमची एक वान आनी एकल्याची घाली नाकात. बगार तुमच्यो सारक्यो वानो घाला आनी घरासर वेत आसतना ही जागृतकाय सांबाळूंक तुमचे लागीं आमची विनंती जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं. हांगासर जेवणाच्या बाबतीन आयिल्लें दान ह्या फरी आसा. डॉल्फी फर्नांडीस कारवार 1000 रुपये. ग्रेटर डिसोजा विजयडका 3000 रुपये. एलियस डिसोजा मोगर्नाड 500 रुपये. रिचर्ड रेबेल्लो आनी कुटुंब व्हॅलेन्शिया 500 रुपये. रिशल एंड रियोना मोहारस मडंत्या 3500. अनिल कुमार मंतेरो मियापादा 500 रुपये. जीवन प्रीती वेगस लॉरेटो 2500 रुपये. लोरा प्रभाकर पानीर 500 रुपये. ह्या पुनशेताच्या बरेपणा खातीर आयिल्लें दान ह्या परी आसा. ग्लेनिस आनी ग्रिफिथ गोवा 1000 रुपये. एनी सिल्वा गोवा 500 रुपये. सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची विस्तार आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. वरात तुमकां सोमेसांक देव बरें करूं. नवेनाक दायकन उबी रावात. Deacon Bushia, Mugachano, ह्या नोवेनांत वांटो घेवन आमी आशेल्ले मागल्ले चिंतल्ले जुजेवाजा मुखांत्र म्हाका लाभता म्हणल्या विश्वासान हांगासर येवन आमचे तेसाव आमचे अर्ग आमचें बरें मन आमचे सर्व काळजाची रादे जुजेवाजा मुखांत्र जोडून घेवच्याक पावल्ल्या आमी सर्व सांगाता मेळोन ह्यो गरजो आमी जुजेवाजा मुखांत्र देवा थंय आमी उबारया. आमी मागल्ले जुजेवाज मागोवन दिता. ही आमची पातयणी हो आमचो विश्वास
आनी ह्याच विश्वासाक सरी जावन हांगासर उपकार मेळिल्ल्या कर्गां पटयली अशी आसात. मेळिल्ल्या उपकारां कर्गां आंगार आसले एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां. भायल्या गांवांत बरें कामा खातीर मागिल्लें काम मेळिल्ल्या कर्गां. सर पिडे शिडेंतले कश्टान वरांतले राखून मेल्ल्या कर्गां. 5 म्हयने आदीं बरयल्ल्या सेमिस्टर परिक्षेंत बरे अंक मेळोवन पास जाल्ल्या कर्गां. चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर जुजवाज बापा कर्गां दिता. 10व्या क्लासींत 80% मार्क्स मेळोवन पास जाल्ल्या खातीर अर्गां. येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेन राखून सांबाळ मेल्ल्याक अर्गां. कुंभाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां. फाटल्या दिसांनी जाग्या खातीर कुटुंबाच्यानी दिवच्या दोशीत हांव राखून मेल्ल्या खातीर अर्गां. बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां. जुजवाज बापा लागीं मागिल्ली ते सवां. शिकोवंक आळसाय करचे एकल्याक बरें करून शिकोवंक. OET परिक्षेन बरें करून शिकोवंक आनी बरें अंकान पास जावंक. जाग्याच्या रेकॉर्डा सकट संगता मेळोवन सिग्नेचर घालूंक तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक. आर्थीक समस्ये पयस जावंक घरांत शांती समाधान राज करूंक. कुटुंबांच्या 4 जाणां संद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक. 5 जाणां भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक. एका तरणाट्याक बरें काम मेळोवंक. सोद मेल्ले जाग्याचे रेकॉर्ड आनी भांगार बेगीनच फाटीं मेळच्याक आनी दुस्मानांतले राखच्याक. आंगार आसलें सामकोळ वचोवंक. दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक आनी रीण फारीक जावच्याक. BSc नर्सिंगान फर्स्ट सेमिस्टर परिक्षेंत बरें करून शिकोवंक आनी बरें अंक काडून पास जावंक. तकली फटाफट माथे दूख, शिरांचे दूख, शेळ, पाट, हात, पाय, पेंगाट दूख, दंपराचे दूख, घुमटी दूख, गांठी दूख गूण जावच्या खातीर सबार आनी मागला. BSc नर्सिंग करूंक गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक. एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिझनेसाक लोन पास जावच्याक. थायरॉयड, पॅरलीज, गँग्रीन, फिट्स गूण जावच्याक. BP शुगर नॉर्म जावच्याक. एकल्याचे पाय दूख गूण जावच्याक. एकल्याचें नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक. गर्भकोशದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗೆಡ್ಡೆ ಗುಣವಾಗಲು. पीरियड्स नॉर्मल ಆಗಲು. दोळ्यांचे दूख आनी एलर्जी गूण जावंक. सर तरांची पिडा गूण जावंक. नव्या घराचें काम कसलीच अडखळ नासतना बेगीनच पोंता पावोवंक. तेका जाणां परगांवां वचून बेगीनच विगा मेळच्याक आनी बरें काम मेळच्याक. तेका जाणांची दंबांची पिडा गूण जावंक. जून 19 तारीख येता जुलय 1 तारीख म्हणसर जावच्या परीक्षेक बरी तयारी करून बरोवच्याक मतीक उजवाड मेळच्याक. बँकाचें लोन बांदूंक आनी आर्थीक उमोग मेळच्याक. 9 जाणांनी बऱ्या सैरीक मेळच्या खातीर मागला. दोळ्यांचे दिश्ट मेळोवंक आनी गांठी दूख गूण जावंक. शिरांनी नित्राण जावचें गूण जावंक. एकल्यान आमल पियोवणे सोडच्याक. बँकाचें रीण फारीक जावच्याक. जर्मनींत आसच्याक बरें काम मेळोवंक आनी जर्मन भास शिकोवंक. बेंगलोर एअरपोर्टान काम करचें एकल्याक भायल्या गांवांत काम मेळोवंक. भायल्या गांवांचे विजा मेळोवंक आनी बरो सांबाळ मेळोवंक. परीक्षा बरोवंक बरी मोत मेळच्याक आनी शिकिल्लें उडास उरच्याक. आवय बापायक बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्या भुरग्यांनी मागलां. नर्सिंग शिकच्या एकल्याचें शिकिल्लें उडास दवरूंक आनी बेगीन काम मेळच्याक. UKक वेचें प्रोसेसींग बेगीनच जावन इंटरव्यू पास जावन काम मेळच्याक. दुबयन काम मेळिल्ल्या एकल्यान ताच्या बॉसान बेगीन USांत येवन ताका सिलेक्ट करच्या खातीर मागला. एकल्याच्या कंपनी सुपरवायझरान ट्रबल दिनासतना रावोवंक. घराक वेच्याक वाटेचे समस्ये करच्या एका कुटुंबाच्या संद्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक. जाग्या विशयांत एका कुटुंबाक न्याय मेळच्या खातीर. जाग्या खातीर कुटुंबांच्यानी दिवच्या दोशीत हांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक. घराचें काम कसलींच अडखळ नासतना पोंता पावोवंक. भुरग्यांक शिकोवंक बरी जणवाय आनी बरी भलायकी फावो जावच्याक. घर बऱ्यान विकून वचोंक. एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुडाळ उलोवंक जावंक. परगांवांत अशें एकल्याक CV इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळोवंक. एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयल्लें बऱ्या तरान बरोवंक आनी शिकोवंक. एकल्याचो दान दूख गूण जावंक. राग पयस वचून मोगान उलोवंक करपा आनी सकत. एकल्याची एलर्जी गूण जावंक. एकल्याक बरें काम आनी वायट संगतींतान पयस रावंक. दोगांक आंगाराची एलर्जी आनी खतांक गूण जावंक. दोळ्यांची एलर्जी गूण जावंक आनी हाता पांयांक बोळ. एका स्त्रियेच्या आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक. दुबयंत आसलें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक. कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक बरी भलायकी आनी शिकोवंक बरी मोत. कुटुंबांत एकवट समाधान लाभोवंक. एकल्याक अशी मुलाव्याधी पिडा गूण जावंक. एकल्याची तकली फटाफट आनी गॅस्ट्रीक पयस जावन बरी भलायकी मेळच्याक. रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी बरी भलायकी मेळोवंक. आंगाची खरोच गूण जावंक आनी रातीक सारकी न्हीद पडोवंक.
एका कुटुंबाच्या संध्याच्या मनांत आसलो घुसपट गोंदळ पयस सोमच्याक जाग्याचे समस्ये बऱ्यान परिहार जावन कुटुंबान माया मोगान जियोंक 9 जाणां जोड्यांनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागला जायत्या वर्सांतून सेरिकेच्या सत्नेराशेका चलयेक बरो चलो मेळच्याक बाळंटेर बऱ्यान जावंक आनी पाठीची दूख गूण जावंक बरी भलायकी मेळच्या खातीर किमो घेतल्या एकल्याक बेगीनच बरी भलायकी मेळोवंक आळसाय आनी पुरासान उणी जमच्याक इस्रायल वेचें भाग फावो जमच्याक संतोषदिंदा जीवना सागिसलो आरोग्यवादा मगुवन्नो करुणैसಲು CA परीक्षेचे रिजल्टांत पास जावन मागोन आसा एकल्याचो राग उणो जावन कुटुंबान मोगान जियोंक एकल्याच्या आंगाची खता संपूर्ण वचून एलर्जी गूण जावंक दोळ्याची एलर्जी आनी खरोच गूण जावंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक चिंतेल्या गांवची आशा पूर्ण जावंक एकल्याचें डिप्रेशन वचून मोगान जियोवच्याक देवपण्यान थंय काडिल्लें मेट थिरासणेन सांबाळूंक ह्या त्या सवांनी हांगासर बरयल्लीं सक्कळ त्या सवां तुमच्या मुखार दवरल्यात आनी जुजेवाजाच्या पांयां तळी अर्पून कितें सर्व आमकां मेळोवंक आसा तें तो आमकां दिता ह्या पुणथळाच्या बऱ्यापणा खातीर विविध वेळार विविध संगतींनी कुमो करच्या दान दिवच्या जेवणा खातीर अभिवृद्धी खातीर आनी हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरूंक येवच्या सर पाद्र्याबांचे विविध रितींनी कुमो करच्या पाद्र्याबांचेर आनी हांगासर विविध रितींनी आदार सुंच्या सुदर्शुंच्या प्रत्येक जण ह्या दिसांनी पावस येता आसतना थंयसर पुसून नितळ करचें सकाळीं येवन करचें काम आनी सांगाताच रांदच्या मुखांत्र मुडीप फिरगजेची वाड्या घरां मुखेलपण घेवन हो सगळो वावर करतात आनी हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक यात्रिकांक तांच्या काळजाचे यात्रेक जुजेवाज बाप देवातान मागोवन दिवन दी आनी दिता म्हणल्यार त्या विश्वासान हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याची काळजाचे यात्रेक सुफळ जावं दीत म्हणून आमी सर्वां दिंबी घालया एक आमच्या पायक नमान मरियानान बापा हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी हप्त्या मदें म्हयन्या मदें वर्सां मदें हांगासर येवन बरें आशेतल्यांक घरांनी न्हिदोन टीव्हीचेर हें भक्तीपण देखतेल्या हर एकल्याचे काळजाचे यात्रेक जुजेवाज बाप मरियमायेचो आदार घेवन देवातावन हें सगळें फावो करून दी आनी करता म्हणल्या विश्वासान दिंबी घाल हात वयर घालून आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुजी राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसू भगिवंते मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या जगले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा दिसोत आनी सदां सर्वता सांजू जेवासाची लदीन सुमिया काकुळतामची कर सुमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संसाराच्या तारका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर संतिसिमा त्रिंदार्य कास देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनावलेन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापाच्या देवास्पना वाडोवन आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळी गायची जिनी जीवन सुगुर्चू जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या खिणारान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणे संपलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर मरिये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर कोंतांचे भक्तीपणादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर कश्टांत संपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बाबार्थ दवन जिने दायले सर्व कश्ट वा धैर्यान सुसुल्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा आमा पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक
एका गोवळ्या कालिंडा धाडून वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आम पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्व देवास हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा आम पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले बुगसम काय सुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले दयनायकम काय सुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले काकुळतम चिकर नवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीत जावन देवाची बेसामा आमकां वाटेन तसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्तीजिने मेल फंत तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो मोग हजारो लोकां वंशा तूं सुटसुटीत जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयलेल्या सृश्टीतून धांवलोय तांकां जिविताचे उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सृश्टी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरा सांजाल्ली मुन्ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें बसली तांच्या जिणेन नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलें आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्यां तें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष समज तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारासान देवा संगीत तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेन जे कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर माऊनपणी आमच्यो गरजो सांजुजे वास बापाच्या पांया तळा समर्पण दिवया संगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेता कितें पयसो आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सरपासा जावन आमकां राखून व्हर बवाडता गाडवेच्या संगती बली जावन दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मरियमाच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या सांगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सस्नां जिवची भाग आमकां मेळाशें कर आमेन. पिडेस्त खातीर मागणे आनी आशिर्वाद पिडेस्त बाबीन समीपटास करया. सोम्याचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वीस पोर तुमचे सवय आसूं तुमचेय सवय आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेले हांव ती तुजे काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मीत करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजे वजान आपले जिणे आनी मरणान जायती आजापा करून 30 मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत व्हडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वीस पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया आज सांसेवाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोषू एका देवा थंय थावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरू आमेन. सांजेवाजाच्या विनवणेन सगळे पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उसवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळो आमेन. सांजेवाज सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवानपणाचो मुकूट जोडून
ससनाक संतोष भोगूंक फावो करूं आमेन. आनी त्यास सोडून दारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो आमेन. देवास बापा आमकां विनंती कर. भगवंत तुझे कृपेन ह्यो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.